Ija Baba, Diyam Kadi Shanti, Shanti Ija Baba, Diyam Kadi Shanti, Diyam Ka, Jesu Jesu, Diyam Ka, Jesu Jesu, Kazan Korangavan, Varlya Utsambolai, Kazan Korangavan, Varlya Utsambolai, Shanti Kuvor Sorvan, Hatta Shanti Tondai, Shanti Kuvor Sorvan, Hatta Shanti Tondai, Shanti Chababa, Diyam Kadi Shanti, Shanti Chababa, Diyam Kadi Shanti, Diyam Ka, Jesu Jesu, Diyam Ka, Jesu Jesu. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. प्रितीच्यानो, आयच्या मिसा बलिदानाचो विशय शांत आनी ल्हानवीक काळजाच्या जेजूक आमचे कोश्ट भेटोवया. मनशाच्या जिवितान कोश्ट दूख अडचण्यो येतात, पूण देवाचेर पातयेतल्यांक तांकां फुडो करूंक आनी तातूंतल्यान जिविताचो अर्थूय समजून घेवंक बळ मेळटा. जेजू म्हणटा, सगळीं तुमी कोश्ट भोगतात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. ही कल्पना मनान दवरून भावार्थान आनी बोरवाशान जियोंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमची दर एकल्याची मागणी ह्या मिसांत आमी बापाक उक्ती करुया. कांय जाणांनी घडीक आपणा पासत माग म्हूण सांगलां आसतलें आमकां. तुमी ओल्ड गोवा मिसाक वेतात, म्हजे पासत माग अशें म्हणलां आसतलें. तांचो उगडास करुया. कांय जाणां आयज जल्माक आयल्यांत, कांय जाणांचो वाडदीस आसा, कांय जाणां आयज मरून गेल्यांत. तांचो उगडास करतना कितें भाशेन आयचो विशय मनान धरून जी कोण अदीक कोश्टवतात, आमकां सगल्यांक कोश्ट आसात, पूण अदिकूच कोश्टवलेलीं आसात, ह्या वेळार तांचो उगडास आमी करुया. आनी जेजूच भोंवतणी आपले कोश्ट जेजूच्या बुजारके भाशेन घालून आपलें जिवीत फुडें व्हरूंक तांकां बोड मागुया. आनी आमकां सगल्यांक ही पवित्र मिसाची भेट फळां दीक जावच्याक आमची पातकां ओळखून घेवन बापाच्यान एकामेकाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या बसत भाग्यवन सदां सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somia kaklut kor, Somia kaklut kor, Krista kaklut
मागतुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, तुजो पूत जेजू येतलो तेदना तो वाडटलो तें सासणीक जिविताचें जेवण घेवंक आमकां फावो जावच्याक तुजे कृपेन आमचीं काळजां तयार कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाजप. जो आमचो पवित्र देव तो म्हणटा, तुमी म्हाका कोणा कडेन म्हूण सोर करशात आनी म्हजे सारको आनीक कोण आसत. तुमचे दोळे वयर उबारात आनी पळयात, ही नखेत्रां कोणें केल्यांत. एक फौज कशी तांकां मानता आनी दर एकाक आपआपल्या नांवान तो उलो कोत्ता तो तोच. ताजे शक्तीक कितली पदवी, कितले व्हड ताजे बोल. कोणूच जबाब दिनासतना रावना. म्हजो फुडार सर्वेस्पराक थावना. म्हज्या हक्काची तो बेपरवा कोत्ता. अशें तुजेन कशें म्हणोंक जायत जाकोबा, अशें तुजेन तेंच कशें जोरूंक जायत इस्रायला. तुका कळूंक नासलें काय, तुवें आयकूंक नासलें काय. सर्वेस्पर सासणाचो देव, पृथ्वेच्यो शिमो ताणें घडल्यात. तो थकना, तो दमना, ताच्या गिन्यान्याक थाव ना. थकलोल्याक तो शक्ती दिता आनी बोल नासलोल्याक घटाय. तोंडणे दाल्ले थकून आनी दमून वचतीत, तरणाटे गोलगोलून वचतीत, पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात तितल्यांकूय नव्यान बोल मेळटा. गोणी पोरी तांकां पाकोटे फुट्टात. ती धांवतात पूण दमनान, चलतात पूण थकनान. देवाचें उतर हे. तुमचो जाबाब, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर. म्हणया, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर. सगळ्या मनान, काळजान आनी सोकतेन ताज्या पवित्र नांवाची वाखाणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर आनी ताजे उपकार केदीच विसरूं नाका. जाबाब, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर. तोच सगळे तुजे अकमान बक्षिता, सगळ्या वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतले निवाडटा. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवलायचो मुकूट घालता. जाबाब, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर. सर्वेस्पर कोणवालो आनी माय मोगाचो. ताचो राग सटकोण पेटोना. ताचे कालीज काकलुतीचो थेवो. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो खास लायना. आमच्या गुन्यांवांचे फावो ते फारीकपण मागिना. जाबाब, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर. उद्गार. आपले पोटजेची सोडवण करूंक सोमी येता. तेका मेलूंक तयार आसात ती सोदो.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणे सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी ओज्याच्या भारा खाल आसात तीं म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, ही आवय सोमानाक एक पावटी आपल्या घरा फुडल्यान पोसऱ्यांत कितें रोयलां व तिणें घरांत कितें केल्लें आसा तसल्यो थोड्यो वस्तू ओज्यान घालून माथ्यार तें वयर उबारून सोमानाक एक पावटी ती 10 किलोमीटर सुमार चलून बाजारांत ती विकूंक वेता आनी तरेन आपलो दिसपट्टो गिरास जोडप, कित्याक घोवना. तिचे बरोबर तिचो पूत एकलोच सुमार 10 वर्सांचो. त्या पुताकूय बी ती व्हरता. दर सुमाराक हो वावर तिचो. कितें केलां तिणें तें सगोट वस्तू ओज्यांत घालप, ओजें घेवन माथ्यार उबारप आनी ती लांब वाट 10 किलोमिटरांची चलप. एका दिसा चलता आसतना तिचो पूत पडयता. आवयक कोश्ट पडटात, ओजें जोड लागता आनी तो आवयक आदार दिवंक प्रयत्न करता. तें ओजें उबारूंक प्रयत्न करता पूण धाकटलो तो. ताचो हात फकत ओज्याक तेंगता तितलोच, उबारूंक तितलो जायना. पूण तरी पूण हात लायता. आवय पडयता आनी विचारता बाबाक कितें कोत्ताय. आनी तो पूत म्हणटा, माय तुका कोश्ट पडटात न्हय हें ओजें उबारूंक, हांव तुका आदार दितां. हांव तें तुजो कोश्ट ल्हव करून आदार दितां उबारूंक. जोरी ताचे लागीं तें जायना. पूण आवय ही ताची उतरां आयकून आनी कोरणी ताची पळोवन आवयक जें ओजें जोड लागतलें तें आतां जोड जायना, लागना. प्रितीच्या भावडीनो, आमच्या जिवितांत सगल्यांक ओजीं आसात, म्हणजे कोश्ट आसात, आटेविटी आसात, त्रास आसात, संकोश्ट हें सगल्यांक आसाच. कोणाच्यान म्हणूंक जायना म्हाका कांयच ना, आय एम फ्री फ्रॉम ऑल ट्रबल्स. वी हॅव जाते पडे आमी जी कोण म्हणटात आय एम फ्री फ्रॉम ऑल ट्रबल्स, एके भाशेन तांच्यांनी ते कोश्ट फुडो करूंक जायना धांपून दवरतात आनी भायल्यान दाखोवड करूंक सोदतात नो आय एम फ्री फ्रॉम ऑल ट्रबल्स बिकॉज दे डोंट नो हाव टू फेस देम. आनी ह्या खातीर प्रितीच्या भावडीनो, आयचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार जो शांत आनी ल्हानवीक काळजाच्या जेजूक आमचे कोश्ट भेटोवया. प्रितीच्या भावडीनो, आमचें हें क्रिस्ती जिवीत आमी जियेता तेदना हे कोश्ट हो खुरीस जावन आसा आमच्या क्रिस्ती जिविताचो आनी आमच्या भावार्थाचो विशेष भाग. आनी ह्या कुरीस हो कोश्ट ना जाल्यार आमच्यांनी आमकां क्रिस्तांव अशें म्हणूंक जायना. इफ यू डोंट एक्सेप्ट द क्रॉस, म्हणजे जे कोश्ट आमचेर येतात ते हांव तरी एक्सेप्ट करिना, मानून घेवंक सोदिना, जाल्यार म्हाका म्हज्यांनी म्हणूंक जायना दॅट आय एम अ कॅथलीक, आय एम अ क्रिस्टियन, आय एम अ फॉलोवर ऑफ क्रायस्ट, हांव जेजूचो पाटलावदार. आय कॅनॉट से दॅट. म्हज्यान म्हणूंक जायना.
कित्याक हांवें मुख्य आनी विशेष भाग क्रिस्ती जिविताचो नाकारला. ह्या खातीर पितिशा भावडो आमच्या जिवितांत भितर सुरया. आमच्या जिवितांत कोश्ट येता तितलेय पावटी आनी आसाचूच ते हांवें तांकां कसो फुडो केला काय. हांवें जाता ते बेगीन ते कोश्ट काडून उडोवंक, तो कुरीस खाला दवरूंक, हो कुरीस दुसऱ्यांच्या भुसार घालूंक जाता तितले बेगीन तो कुरीस म्हाका नाका अशें म्हजें जाल्लें आसा काय. जाता कित्याक जायते फावटी आमी पळयता कोणाक तरी विचारीत तूं अमक्याच जाग्यांत मागण्याक कित्याक वेता, तूं मिस्साक कित्याक वेता. आनी तांचो जबाब जायते म्हाका कोश्ट आसात, ते कोश्टांतले सायबाण म्हाका बेगीनूच मेकळो केल्यार पुरो. मे गॉड फ्री मी फ्रॉम ऑल माय बर्डन्स. आनी खातीर आमी मिस्साक गोडेक येता हे मागणें घेवन आनी मिस्सांतल्यान जरी मेळ्ळो ना जाल्यार आमी आनी खंय तरी वेता. थंय मेळना जाल्यार दुसऱ्या जाग्यार वचया. कोण तरी सांगतलो हांगासर येयात आनी तुमकां तुमच्या कोश्टांतले तुमी मेकळीं जातलीं. आनी आमी धांवता आनी हेच नदरेन गोडेक आमी जायते फावटी मिस्साकूय बी येता. हेच नदरेन गोडेक आमचें मागणेंय बी जाता. देवाक गोडेक हेच नदरेन आमी उलो मारता, सायबा म्हाका वाटाय हेगे भाशेन, सायबा हे कोश्टांतलो म्हाका निवार. जायना काय आमचें मागणें चडशें तशेंच न्हय. आनी हे भाशेन आमी म्हणटा देवाक तुज्या पुतान जो कुरीस उबारून तुजी सोडवण आमकां फावो केली. देवाचें राज, तुजें राज ह्या संवसारांत बांदूंक आमकां एक वाट दाखयली. जेन्ना हांव म्हजें मागणें दर दिसा कोश्टांतले म्हाका निवार अशें म्हणटा तेन्ना हांव जेजूची वाट दवरतां काय, वो म्हजीच वाट काय. हांव जेजूचो पाटलावदार जाता काय, हो आनी कोणाचो पाटलावदार कसो जाता काय. ह्या खातीर पितिशा भावडेनो आमच्या जिवितांत भितर सरून आमकां विचारया, आमी आमचो भावार्थ एके भाशेन दाखोड करूंक ह्या जाग्यार आमी आयिल्लीं आसा. जाल्यार भाग्योन फ्रांसीस शावेराचेर आमी नदर मारल्यार जो मनीस ह्या गांवांत ताका परदेशी गांव हो, पूण ताचो एकूच हेतू आपल्या हातांत कितें घेवन आयिल्लो तो खुरीस दाखोड करूंक की ह्या कुर्सा वरवीं आनी हे कोश्ट जेन्ना आमी उबारता तेन्ना आमी खरेंच जेजू कोण तो आमी ओळखूंक पावतले. वी वील कम टू नो हू ट्रुली जीजस इज when we accept the cross. जेन्ना आमी हो क्रूस मानून घेता, कोश्ट मानून घेता. आनी तेंच भाग्यान फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितांत ओळखून घेतले आनी तेंच पुरगुटूंक तो ह्या आमच्या गांवांत तो पावलो. प्रितिशा भावडीनो, आमचो गोंयचो आस्कारी कोण? आमचो गोंयचो आस्कारी कोण? पाज जुजेवास. ताका एक संदी फावो जाताली बिस्प जावपाक, पूण पाज जुजेवास म्हणटा व्हडपण हें पयस करता, बिस्प जावंक राजी ना, पूण तो खुरीस दी म्हाका, ताचो हांव चड मोग करता. आनी कुर्साचोय वेंग तो मारता. आनी पाज जुजेवाजान बागयोन जुजेवाजानूय तशेंच केलें. आमचो गांवचो दुसऱ्या गांवांत कुर्सार किडायल्ल्या जेजूक कोश्टांतल्यान परगटूंक तो वेता. कोश्ट जायते सोंसचे पडले. जें कितें फ्रांसीस शावेरान हांगा येवन केलें, आमच्याय आस्कारी पाजजेवाजान तशेंच केलें. आनी तेंच आमकां प्रितिशा बाबडीनो आयज जेजू आमंत्रण करता. आमी खरे जेजूचे संदेशकार आनी खरेंच जेजू परगोट्टली मनशां आमी जातले जाल्यार पयले सुवातेर लेट अस एक्सेप्ट द क्रॉस. कोश्ट आमी मानून घेवया. प्रितिशा बावडीनो, कोश्ट मानून घेवप म्हणजे जे भाशेन ते वस्तुरेन आपलो पूत हात लायलो तेन्ना तिचे कोश्ट उणें जाता. ओजें ना जाता ना, ओजें माथ्यारूच आसा. द बर्डन इज स्टील देर. पूण
फर्क कितें आसा शी कॅनॉट फील दॅट बर्डन आतां आनी हे आमी दर दिसा मागची गरज आसा मागी नाका की हो कुरीस जो बुजार आसा तो काड ना कुरीस जो बुजार आसा तो हांवें कसो उबारचो हें आमचें मागणें दर दिसा जावची गरज आनी तो कुरीस बुजार आसा तो म्हणजे सगळे कोश्ट आमचे बुजार आसात ते कोण भाशेन हांवें फुडो करून उबारचे आनी वचून जेजूची बरी खबर परगटची जे भाशेन बागियोन फ्रांसीस शावेरान हांगा येवन केले जे भाशेन बागियोन जेजे वाजान दुसऱ्या गांवांनी वचून केले तेच भाशेन आमी करूंक आमकां ह्या मिसांत देवा बाबाचें बोड आनी कृपा मागुया. उबी रावया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी बापाक उक्त्यो करुया. आमच्या ओत्मीक गवळ्यांनी जिविताच्या सगळ्या घडितांनी आपलें जिवीत देवाच्या हातान समोरंपूंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी दोयाळ बाबा ही मागणी आमच्या जिवितांत कोश्ट दूख येता तेन्ना बागियोन फ्रांसीस शावियरा भाशेन आमचो भावार्थ आनी भरवासो आमी जेजूचेर दवरूंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी दोयाळ बाबा ही मागणी बागियोन फ्रांसीस शावियराची देख घेवन आमी जेजूक सगळे सुवातेर उर्बेन आनी काळजीदारपणान परगटूंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी दोयाळ बाबा ही मागणी ह्या संवसारांत येवन जेजून कोश्टा दुखांक मोल आनी मजुरी आसा म्हूण दाखयलें. आमी आमचे कोश्ट दूख भावार्थान स्विकारूंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी दोयाळ बाबा ही मागणी भोव मोगाळ बापा बागियोन फ्रांसीस शावेराचे देखीन आमी आमच्या जिवितांतले सगोट कोश्ट जेजू बरोबर ते उबारून दुसऱ्यांक बरी खबर पुरगोटली मनशां आमी जावंक ही थोडी मागणी आमी तुज्या फुडल्यान दवरल्यान ती तूं शाती पावून आमी मागता ती आज तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बागेंतल्या फुलांमोदे रानांतल्या झाडांमोदे कोणींतल्या धातूमोदे ईश्वराक सोडले देणे जेजूच्या काळजाचो भेट भेटोयता
काळीज मोजे जेजूच्या काळजा सोवे भेटोयता काळीज मोजे जेजूच्या काळजा सोवे भेटोयता काळीज मोजे जेजूच्या काळजा सोवे भेटोयता काळीज मोजे म्हज्या भावा म्हणीनो मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र इच्छाच्या आदवाक सर्वेश्वर मानून घेव. मोगाळ बापा, सगल्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजे अगणीत पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक अदीक वांटो दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासोया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मोदें आयलो तेदना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेदना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dolbaranzo, Sorvespor tu, povit, povit, povit. Dolbaranzo, Sorvespor tu, Sorgani संसार बोलला तुझ्याच वैभवा. Sorgi, tuka zoi zoi. Sorvesporace navi jeta taka stoi. Sorgi, tuka zoi zoi. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमच सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गुटपुरगो ठुया सुम्या जेजू आमी ओडो खाता आनी एकाशीतले पियेता तितले फावटी तू वैभवान येसूर आमी तुझे मरण पुरगोटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोच शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा के प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागुदींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये संगाती तिच्या पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत दोर्नदुता भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या जिवितांत दूर दिसा कोश्ट आसाच हे सगोट कोश्ट जेजूच्या खुर्साचेर नदर मारून बोडान उबारून जेजूक पुरगोटली मनशां आमी जावंक ताणें शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमकां आदार मागुया आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गेंच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन अत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूट देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूट देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी आमकां सगल्यांक आपणाशी ओडून हाडटा आनी आमचो भार ल्हव करता तो जेजू हो ताका शिवंक वेतात ती सगलीं आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतलेला आहे ताणीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बावतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. आमच्या कोश्टांत आदार दितलो जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी तो आपले कुरपेन आमकां भोरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणान ताका आमी दिनवासुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा, ह्या तुझ्या दैवीक जेवणाच्या बोडान पातकांतली आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माचे पुर्बेक आमी उर्बेन तयार जावं. ही आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मातशें बसूया. आयज मिसाची भेट समोर उबलल्या पाद्री बॉनिफेस फुट्टाडो ताका आनी सौ बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पोंगोडाक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे पोरी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. कुमसाराचें पेंडोल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. डिसेंबराचे 13 वेर मद्रास मैलापूरचो आर्चबिशप बोमानेस जॉर्ज एंटनी सॅमी दनपारां 12:15 इंग्लीश भाशेन जातल्या मिसाचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो. On the 13th of December, Most Reverend George Anthony Samy, the Archbishop of Madras, Mylapore, will preside over the 12:15 Mass in English.
डिसेंबराचे 14वेर दनपारां 12:15 तमीळ भाशेन मीस आसतलें. On the 14th of December, there will be Mass in Tamil at 12:15 p.m. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसांक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वो बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमांतान तुमी ते घेवंक येतात. तांचें मोल 20 रुपया. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोडकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागतांव आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकणटां. आमेन.